प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान 20:13 वड 1-9. थोड्या गालिलकारांक मारून पिलातान ताचे आनी ते भेटयताले त्या बोलयाचे रगत एक केलें. ते विशीं थंय आसलेल्या कांय जाणांनी त्याच वेळार जेजूक खबर दिली आनी पोर्तिपाल दिवन ताणें म्हणलें. अशें ताणें भोगचें पडलें देखून सगल्या हेर गालिलकारां परस हे गालिल्याचे मनीस अदीक पातकी आसले म्हूण तुमकां दिसता कितें? हांव तुमकां सांगता, तशें न्हय. पूण तुमी जिवीत बदली ना जाशात जाल्यार तुमी तशेंच मरतल्यात. सिलोमानाचो गोपूर पडलो तेन्ना जी 11 जाणां मरून गेलीं ती जेरुसलेमांत रावतल्या हेर सगल्या मनशां परस अदीक गुन्यांवकार आसलीं अशें तुमकां दिसता? हांव तुमकां सांगता, तशें न्हय. पूण तुमी जिवीत बदली ना जाशात जाल्यार तुमी तशींच मरतल्यात. आनी ताणें ही वापार सांगली. कोण एकल्यान आपल्या दाकाच्या मोळ्यांत एक अंजिराचें झाड लायलें आनी तो ताचें फळ सोदूंक आयलो तेन्ना ताका कांयच मेळ्ळें ना. तेन्ना ताणें मोळो वोस्तल्यांक म्हणलें, पळय, आयज 3 वर्सां जालीं हांव ह्या अंजिराचें फळ सोदूंक येता आनी म्हाका एकूय मेळना. म्हणटूच हें कातरून उडय. बेश्टीच कित्याक सुवात आडायता? पूण तांणी अशें जाप दिली, दोनया, हेंय आनीक वरस तें आसूं दी. ताच्या मुळांक आलें काडून ताका हांव सारें घालतां. घोडेक ताका फळ जायत, ना तर मागीर कातर. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार.